अनंत गजाली अग्नीच्या सांगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान ह्या माळेंत आयच्या ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक उर्बेभरीत येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान. कर्तुबी गोंयकारां कडेन ही भासाभास, कर्तुबी गोंयकारांच्या वावरांतल्यान प्रेरणा घेवन नव्या पिळगेन स्फूर्त घेवची आनी मुखार येवचें अशे तरेचो हावेस. अनंत गजाली अग्नीच्या सांगातान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान. आयज आमचे मदीं आसात नामनेचे कादंबरीकार, गीतकार, कवी, कादंबरीकार, कथाकार आनीक कोंकणी चळवळींत आयज मेरेन कितलेशेच साहित्य रचून कोंकणी साहित्याक भोवमोलादीक योगदान दिल्ले अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व, जांची हालींच गोंयच्या मुक्ती झुजाचेर नवी कादंबरी प्रकाशीत जाल्या भुंयपूत ह्या नांवाची. ते म्हळ्यार लेखक श्री देविदास कदम सर. कदम सर, आमच्या ह्या स्टुडियोंत तुमकां माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. आयज आमी तुमच्या ह्या कादंबरी विशीं आनीक वट्ट साहित्या विशीं ह्या आमच्या माळेंत चर्चा करपाची आसात. पयलींच म्हाका जाणून घेवपाक आवडटलें तुमचे कडच्यान की गोंयच्या मुक्ती झुजाचेर कादंबरी बरोवची अशें कित्याक दिसलें? 2008 हांव मनोहर हिरबा सरदेसायचे ते दोनी खंड वाचतालो इतिहासावेले. आनी तेन्ना वाचता म्हाका अशें लक्षांत आयलें की फक्त स्वातंत्र्य सैनिकाचेच हातूंत योगदान ना. जे इतिहासांत आमकां मेळना तांची कुटुंबां, तांचो त्याग, तांणी भोगिल्ले ते तळमळे, वटवटे, तगमग, तडफड ही इतिहासांत खंयच नोंद जायना. आयलेच जाल्यार खंय तरी हेवटेन तेवटेन मातशें अशें. म्हणटा हें दाखोवपाची गरज आसा, कारण तांचोय तितलोच मोलाचो वांटो आसता तातूंत. जितलो हांचो आसा तितलोच तोय तांचोय वांटो आसा. आनी तें लोकां मुखार हाडप, वाचप्या मुखार हाडप ही म्हजी मोख आशिल्ली. देखून हांवें मुद्दाम तें दाखोवपाचो यत्न हे भुंयपूत कादंबरींतल्यान केला. तुम्ही सांगला त्या प्रमाणे तुमच्या भुंयपूत कादंबरींतल्यान पयलेच खेपेक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या घरच्यांनी कितें भोगलां स्वातंत्र्य चळवळींत किंवा मुक्ती चळवळींत तें खूब प्राकर्शान तुमच्या साहित्याचे वरवीं ह्या कादंबरींतल्यान आयलां. ही कादंबरी रचपा खातीर जो अभ्यास करपाक जाय आशिल्लो, रिसर्च जो गरजेचो आशिल्लो, तो कसो केलो? हांवें पयल्या पुस्तक वाचिल्ली आशिल्ली गोंय मुक्ती झुजाच्या फाटभुंयेर, जायती वाचिल्ली. तातूंतली कांय, आनी तो कोविडाचो काळ म्हणटकच पुस्तक तशी सोंपेपणान मेळपूय कठीण आशिल्ली. तरी हांवें हेवटेन तेवटेन ती मेळयली पुस्तकां आनी ती वाचली परत एक फावट. काही नोट काडून घेतले. परत कोविडाचे काळ आशिल्ले निमित्त ती फिल्ड वर करप गरजेचें आशिल्लें. स्वातंत्र्य सैनीक ज्या वाटे वयल्यान गेला त्या वाटेर ती वाट पळोवपाची, तें भोगपाचें, पळोवपाचें आनी तो काळ तो नदरे मुखार हाडप आनी तोय अनुभुती घेवप आनी तें वातावरण पळोवप तेंय गरजेचें आशिल्लें. कांय जाणां मेळपाचें गरजेचें आशिल्लें वचून. पण हांवें तें कशें तरी तातूंतल्यान सगळे कोविडाचे नेम पाळून ते मॅनेज केले आनी हांवें ती संशोधन केलें आनी निमाणे कडेन ती कादंबरी बरयली. आनी म्हाका दिसता तुमी बरेचशा लोकांकय मेळ्ळे ह्या संदर्भांत, खास करून काणकोणचो जो शिमे वाठार आसा गोंय आनी कर्नाटक हाजे मदलो, थंयच्याय बी बरेचशा लोकांक तुमी मेळ्ळ्यात. तुमकां लेखक म्हणून कदम सर जो कच्चो म्हाल लागता, रॉ मटेरियल, तो खंयच्यान मेळटा? तो समाजांतल्यानच मेळटा. मागीर कितें आसता, आमी जे बरयतात न्ही, कितेंय बी खंयचीच गजाल ती भितरल्यान भायर येना, ती भायल्यान भितर वता आनी थंय मागीर ती शिजता आनी मागीर ती थंयच्यान भायर येता. पेज पळय कशी, तांदूळ आमी भायल्यान भितर घालतात आनी मागीर ती खतखत्ता आनी मागीर ती ओतू लागता. तशेंच साहित्य आसता. आमकां भायल्यानच कथा बीज मेळटा, पात्रांय भायरच पळयतात आमी. मागीर आमकां जाय तशें तें आमी ती मूड करतात आनी ती कल्पनेंतल्या साहाय्यान ताचो विस्तार करतात. साहित्य अशें घडटा. तुमी सांगलें की कशे तरेन पात्रां आनी एकूणच विशय, सो एकूण एक कथा जर घेतली जाल्यार ती कथा लेखन जें आसा ताची प्रक्रिया कशी कितें आसता? कथा बीज पयलीं तकलेंत येता. आयले तशेंच हांव बरयना. म्हजी प्रक्रिया कशी आसता, आयले तशेंच बरयना. ती थंयच आसता, ती थंय शिजूं लागता. मागीर ताका अनुभवाचे जोड मेळटात खंयचे खंयचे. आपल्याशीच प्रक्रिया थंय सुरू जाता. आनी जेन्ना ती अस्वस्थ करता म्हाका,
तेन्ना मागीर ती हांव बरयतां ती कथा. पण ती बरोवचे फाटल्यान जेन्ना बीज तकलेंत गेल्लें आसता तेन्ना एक विचार म्हजे तकलेंत गेल्लो आसता. बाबा हें अशें कित्याक जालें? कित्याक घडलें? कितें जावूं जाय आशिल्लें? खंय तरी म्हज्या मनाक तें लागता. म्हज्या अंतप्रवाहाच्या संवेदनशील मनाच्या अंतप्रवाहाचेर जेन्ना त्या बाह्यात्कारी गजालीचो परिणाम जाता तेन्ना थंय एक तरंग तयार जाता. आनी त्या तरंगाक अणभवाची जोड मेळ्ळी की मागीर ताजीच ल्हार जातात आनी ते ल्हार उफाळून भायर येवं लागतात आनी म्हजें बरोवप तें तशें आसता. सर तुम्ही सांगले की आपल्याक विषय आयलो म्हणून आपण रोखडेंच बरयना. आतां विषय आयलो आनी मागीर तुमी ताजेर सारके बरो अभ्यास केलो आनी मागीर बरयतात. बरयलें म्हणटकीर रोखडेंच छापतात काय बरयतकीर आनीक ताजेर प्रक्रिया जाता? ना, बरयलें की रोखडेंच छापूं दिना, ती तशीच पडून आसता. एक तर कोणी मागल्यार छापूं दिवप जाता. ताचे पयलीं हांव वाचून घेता एक दोग जाणांनी पळय कशें जालां. बरी जाली ताणें जर म्हणत आनी म्हाकाय पटलें जाल्यार हांव मागीर ती दिता. या संदर्भातलो तुमचो एखादो अणभव? आतां म्हजी कादंबरीच पळय, भुंयपूत. ही कादंबरी हांवें उदय बाबा वाचूं दिली, संदेश प्रभुदेसाया दिली, जायत्या जाणां दिली. मागीर ताणें ताजेर बरें आसा म्हूण सांगतकीर हांव वाचपा दिली. आतां म्हजी एक नागीण भूल कादंबरी येता ती हांवें आतां तुजे कडेन वाचपा दिला. तूं जेन्ना पळय ना सर बरी आसा अशें म्हूण जेन्ना पावती दितलो तेन्नाच ती हांव छापपा दितलो. तेजे पयलीं दिना. आतां नागीण भूल ह्याच कादंबरीच्या संदर्भात हांव येवपाचो आशिल्लो जाचो तुमी उल्लेख केलो आतां. ही कादंबरी म्हणजे एक कादंबरी लेखनाची प्रक्रिया कशी आसता ताजी नागीण भूल ही कादंबरी एक देख म्हणून घेवन तुमी सांगपाक शकतात? पळय परत तें बीज खंय तरी समाजांतच पळयिल्लें आसता आमी. एक मनीस जल्मा येतकीर कांय स्वभाव घेवन जल्मा येतात. पण ते स्वभाव बदलप हे संस्काराचेर अवलंबून आसतात. कारण मनीस बऱ्या वायट सगळ्या स्वभावाचो हो पुतळो कळ्ळें न्ही. पण वायट संस्कार आमी ते नश्ट करून उडयतात आनी बरे दवरतात. म्हणटा ते संस्कारान जातात. म्हणटा हो वायट स्वभाव जर आमी संस्कारान तेगे नश्ट जावूं ना जाल्यार तो जर फुडें कशें समाजाक घातक ठरूं येता फुड्या. ती व्यक्ती ज्या ज्या मनशाचे जिणेंत येतली ती ती तशी कशे तरेन ताचे जिणेचें घट्टण करूं शकता ही हाजी एक सुंदर वेध घेवपाचो हांवें नागीण भूल ह्या कादंबरीत यत्न केला. आनी त्यासाठी ही नागीण भूल आतां येवना म्हज्या तकलेंत. ती सादारण येवन 8-9 तरी वर्सां जालीं तकलेंत ती कथा बीज येवन. ती तशेंच वाडत आशिल्ली. ती आतां हालींच ती 9 मार्चाक सोंपली आनी ती तुजे कडेन वाचपा दिला आतां. भुंयपूत ही कादंबरी आमी जर देख म्हणून एक घेतली जाल्यार ती इतिहासीक हाजेर संदर्भांचेर आदारीत आसा. आतां एखादी इतिहासीक संदर्भांचेर आदारिल्ली कादंबरी किंवा कितें साहित्य रचतना कांय गजालींचें भान दवरचें पडटा. तें कितें? एक तर तो संदर्भ आसा पळय तो संदर्भ बिगडूं जायना. म्हणटा ते संदर्भ लक्षांत दवरून तूं जर तुजी कल्पना करता न्ही तूं कल्पनेंत घालता ती कल्पना आनी ते संदर्भ अशें तूं समांतर वचपा जाय. वाचप्या दिसपा जाय हें अशेंच घडिल्लें अशें दिसपा जाय. पण तशेंच घडिल्लें आसता पण हेंच घडिल्लें नासता. अशेंच घडिल्लें आसता. तो समज कोणी तरी ताका जर गुळी घालून मारला जाल्यार मारिल्लीच आसता. पण हांगा मारिल्लीच दाखोवपा जाय त्या मेकळो सोडिल्लो दाखोवं जायना. पण थंय केन्ना तरी ताणें सत्याग्रह करतना ताका जे त्रास दिला ते त्रास दाखयतना सुद्दां त्याच प्रकारच्या कल्पनेंत बरयल्ले त्रास आसपा जाय. कळ्ळें न्ही. ते वेगळेच कितें तरी आसपा जायना. म्हळ्यार तें तश्या तशेंच आसपा जाय. तातूंत तें बदल जावपा जायना. लोकां तो इतिहास कल्पनेंतल्यान जरी मांडलो तो इतिहास असोच दिसूं जाय. कारण इतिहास विकृत करपाचो आमकां अधिकार ना. ती एक हे तकलेंत दवरचें पडटा. तुमचें साहित्य सर अशें पॉप्युलर जावपाच्या फाटल्यान एक 2-3 कारणां जीं आसात. तातूंतलें एक कारण अशें की तुमी ज्या पात्रांक समाजांतल्या आयज पर्यंत ग्लोरिफाय करप जालें ना किंवा ती आयलीं ना प्रकर्शांत तांकां तुमी मुखार हाडल्यात आपल्या कादंबरींतल्यान. भुंयपूत कादंबरीची देख घेतल्यार तेंच म्हणजे जे सुटके झुजारी आशिल्ले मुक्ती झुजांत वावुरपी आशिल्ले तांचे संदर्भ खुबश्या कादंबरींनी आयल्यात. पण तांचे घरच्यांचे जे उत्फर्के आसात उतरटाप आसात ते केन्ना आयले नाशिल्ले जे तुमी हाडले. हेंच जर आमी मातशे वेगळ्या कादंबरींच्या संदर्भांत जर पळयलें जाल्यार खास करून सदाशिवगड, मादाळे, कारवार हो जो वाठार आसा सैमीक नदरेंतल्यान गिरेस्त वाठार, लोकवेदाच्या नदरेंतल्यान गिरेस्त वाठार आनी ह्या वाठारांत तुमकां घे म्हणून पात्रां दिल्यात, घे म्हणून विशय दिल्यात. आनी भोव महत्वाचें म्हणल्यार तुमी कारवारची जी भास आसा गिरेस्त भास
आनीक गांवगिरी उतरां आनीक आदलीं उतरां जीं आयज ना नपय जावपाक लागल्यात, ही तुमच्या साहित्यांत प्राकर्शान दिसता. ताजे फाटलें हें कितें सिक्रेट कितें? ताचे फाटल्यान सिक्रेट अशें भाई कांय ना. हांव आतां साहित्य कितें आसता, साहित्य हो समाजाचो हारसो आसता. लेखक जे पळयता, अणभवता, तें तो बरयता आनी बरयतना कितें हांवें तुका सांगिल्ल्या प्रमाणें एखादो विशय जेन्ना पळय काळजाक तो बसता, काळजांत रिगता, तो थंय वाडपा लागता आनी मनांत एक विचार येता. त्या विचाराचो आमी वेध घेवन जेन्ना वयता पळय, तेन्ना थंय खंयचें वातावरण जाय. आतां पळय म्हजी जाणवय अंधश्रद्धेचेर आसा. त्या जाणवयची फाटभूंय खंयची आसतली? ती फाटभूंय आमी सोदून काडटात. त्या फाटभुंयेचेर लोक कशे वावुरतात, तांची श्रद्धा अंधश्रद्धा कशी आसतात, तांची जीण कशी आसतात, ते खंयचे प्रकारचे लोक आसतात, खंयची तरेची भास उलयतात, ते सगळे आमी ताजेर अभ्यास करता, संशोधन जाता आनी ताका ते व्यवस्थीत सुटेबल अशें वातावरण आमी थंय सोदतात. म्हणटकीर ते आपलेशेच येतात, मुद्दम थंय करप जायना, आपलेशेच येतात. सर तुमी एक शिक्षक. तुमी पैंगिणी श्रद्धानंद विद्यालयांत 3 दशकां वयर काळ शिकयला. एक शिक्षक म्हणून तुमच्यांतले लेखकाक आनी लेखक म्हणून तुमच्यांतल्या शिक्षकाक कितलो फायदो जाला? पळय लेखक म्हूण घेवन शिक्षकाक फायदो जावप म्हळ्यार तें कशें बरोवप, भास कशी वापरप, ते लोकांक कशें धरून दवरपा सारकी थंय ती शैली तयार करप, हें भुरग्याक हांव निबंध बरयतना किंवा कविता बरोवपाक प्रोत्साहन दितना किंवा नाटक बरोवपाक प्रोत्साहन दितना उपेगा पडटा. किंवा उत्तर बरयतना सुद्दां कशी जाप वेवस्थीत दिवप, त्या प्रश्नाक तीच आनी तितलीच मेजकीत जाप दिवप, हें उपेगा पडटा. आनीक लेखकाक मुखार सगळो दर्यो पातळिल्लो आसता भुरग्याचो. प्रत्यक्षाली मानसिकता वेगळी आसता, घरांतली फाटभूंय वेगळी आसतात, ती वेगवेगळी परिस्थितींतल्यान येतात. ते खुबशे जीण आपली भोगता. प्रत्येक भुरगो हो एक कादंबरीचो किंवा कथेचो विशय आसता. ताका लागून तो दर्यो मुखारच पातळिल्लो आसता. फक्त कान आनी दोळे उक्ती दवरून तांकां वेवस्थीत जर पळयलें, तांचे मनाचो वेध घेवपाचो आमी यत्न केलो, की तांकां आमचें केलें आनी आमी तांचे जाले, जाल्यार तुजे मुखार साहित्याचें भांडारच उक्ती जाता. हो लेखकाक शिक्षक म्हूण वावुरतना फायदो जाता आनी भुरग्याक लेखक शिक्षक म्हूण वावुरतना फायदो जाता. सर तुमचे जर साहित्याचो प्रवास पळयलो जाल्यार तुमी शिक्षक म्हणून जो काळ आशिल्ले तो पर्यंतचो काळ आनी तुमची साहित्य रचना आनीक निवृत्ती उपरांतची तुमची साहित्य रचना संख्यात्मक नदरेंतल्यान खूब हें आसा. सो निवृत्ती उपरांतचो हो जो काळ आसा ताजे विशीं पळय म्हाका टिचींग ही म्हजी हॉबी आशिल्ली म्हूण हांव शिक्षक जालो आनी रिडींग ही म्हजी हॉबी. म्हणटा हांव वाचतां, खूब वाचना, थोडें बहुत वाचतां. बरोवप म्हाजी हॉबी नाशिल्ली. म्हणटा हांव शिक्षण शिकोवपाक रमतालो सामको. कित्याक ते नवीन नवीन मॅथोडॉलॉजी यूज करप, नवीन नवीन भुरग्या बरोबर प्रयोग करप, भुरगें आवडटा म्हाका आनी भुरग्याक अगदी खांदार हात घालून जगपी हांव शिक्षक. आनीक प्रेमान मोगान हांव जें शिकयता तें भुरग्याक 100% कळपाक जाय, हो म्हजो उद्देश आसतालो. आनी हांव तसो प्रयत्न करतालो. हांव आयतार म्हूण पळयनाशिल्लो, सुटी म्हूण पळयनाशिल्लो आनी भुरगीं प्रेमान म्हजे कडेन शिकूं येताले. अक्षरशा तुका सांगता, बेल जर जाली जाल्यार भुरगीं बेजारतालीं म्हजे पिरेडीक. म्हणटकीर हांव शिक्षक म्हूण रमतालो आनी तातूंतल्यान जे अनुभव म्हागेले मेळिल्ले आशिल्ले म्हाजे भितर, तो खंय तरी लेखक भितर आशिल्लोच. ते भितर ते शिजले बी की केन्ना तरी तो उफाळून वयर येतालो आनी तेन्ना तें बरोवप जातालें. आनी आतां कितें जालां, शिकोवप कुशीक उरलां. म्हणटकच ते अनुभव जे हांवें पुंजयले आसात ते म्हाका त्रास करपाक लागल्यात आतां. म्हळ्यार तांगेलो आतां राज जाला म्हजे तकलेचेर. म्हणटकीर ते नेटान भायर येता. आतां बरयत ते हांव आतां विचार करना, ते फाटीं विचार करून तकलेंत तयार जावन आसा, ते आतां भायर सरता. सर तुमी सांगलें वाचन ही आपली हॉबी म्हणून. लेखका खातीर वाचन कितलें म्हत्वाचें? खूब म्हत्वाचें. लेखकाक वाचनाची खूब म्हत्वाचें. लेखकाचच म्हण न्ही, कोणाकय वाचनाचें म्हत्व आसा. कित्याक सामान्य लोकांसाठी सांगता हांव, वाचनान कितें फायदो जाता पळयात. वाचनान मनशाचो स्ट्रेस लेवल, आतां स्ट्रेस लेवल खूब वाडटा लोकांचो, कित्याक जिवनाची शैली बदलला. वाचनान स्ट्रेस लेवल कमी जाता. वाचनान तुजी एकाग्रता वाडटा, फोकसींग करचें आसा पळय, भुरग्या बाबतींत तरी सामकी. एल्झायमरा सारकी जे दुयेंस आसा पळय, ती जावपाची प्रमाण खूब कमी जाता वाचनान. वाचनान शब्दसंपत वाडटा. वाचनान तुजी भाशा प्रगल्भ जाता. तुका खूब गिन्यान मेळटा वाचनांतल्यान, मनोरंजन जाता तुजें वाचनांतल्यान. वाचनांतल्यान कितलेशेच फायदे आसात.
आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कल्पना शक्तीचो विस्तार जाता. ताका लागून तुका सारासार विचार करपाची तांक येता. तुजे भितर बुद्द निर्माण जाता जी गरजेची आसता आनी विचार बरे बरे येतात आनी आमकां जिवन जगपाक विचाराचीच गरज आसता. कारण आतां पळय तूं, तूं जो आमी जल्मा येयला तें सुद्दां एक विचारा फाटल्यान येता. जेम्स जीन्स नांवाचो एक मॅथमॅटिशियन एंड फिजिसिस्ट तो कितें म्हणटा, द युनिवर्स बिगिन्स टू लूक मोर लायक ए ग्रेट थॉट देन ए ग्रेट मशीन. म्हणजे जेन्ना हे ब्रह्मांडूच जर एक विचार, जाल्यार आमी म्हणटात पिंडी ते ब्रह्मांडी आनी ब्रह्मांडी ते पिंडी. तोही पंचमहाभुतान जाला, आमी पंचमहाभुतां जाला. आमी ब्रह्मांडात आसात, ब्रह्मांड आमचे मदीं आसा. जाल्यार आमी विचारान जल्मा येयलात. आतां तूं विचार कर, प्रत्येकट्याचो विचार वेगळे आसा म्हण प्रत्येकट्याची जीण वेगळी. तुजो विचार वेगळो आशिल्लो शिक्षक जावपाचो, म्हजोय विचार आशिल्लो शिक्षक जावपाचो, कोणाचो इंजिनियर जावपाचो, कोणा दोतोर. त्या मार्गान गेली पळय तशी. जशे जशे विचार तशी तशी कृती, जशी जशी कृती तशी तशी फळ, जशी जशी फळ तशी तशी जीण. म्हणटकीर आमकां बरे विचार जाय. जीवन हे विचारानच घडटा. आमी जल्मा येयले तेन्ना आमचे कडेन कांय नासता, मन सुद्दां नासता. जेन्ना विचार येवपाक लागला तेन्ना मन घडटा आनी मागीर हे घडत घडत विचारांतल्यान जीण सुंदर जाता. बरे विचार येयले की सुंदर जीण, वायट विचार येयले की वायट जीण. म्हळ्यार विचार. आनी लेखक कित्याक जाय? लेखक विचार दिवनच जाय. एक्झॅक्टली. सर, प्रत्येक आवयक आपली सपोज 4 भुरगीं आसलीं, 5 भुरगीं आसलीं ऑर 2 भुरगीं आसलीं, सगळीं भुरगीं सारकींच आसतात. पूण खंय तरी एका भुरग्याचेर मातसो इल्लो चड मोग आसता. तुमचे आतां इतल्यो कादंबरी, कथा संग्रह, कविता संग्रह, तुमची आवडटी साहित्य कृती खंयची तुमची आनी कित्या खातीर? पळय, पयर म्हाका होच प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना हांवें जाप दिल्ली की हाताक 5 बोट आसतात. खंयची बोट तुका आवडटा म्हळ्यार कितें सांगतलो? सगळेंच साहित्य म्हाका आवडटा. कारण प्रत्येक साहित्य प्रत्येक वेगवेगळ्या विचारांतल्यान जल्मा येयला. एक जाता म्हजे बाबतींत की निमणें जें पुस्तक निमणें आयिल्लें आसता पळय, जशें पळय आवय बापायक शेंडे फळ, तें सामकें हें दिसता. मागीर दुसरें भुरगें जातकीर की हें मातशें व्हड जालें की ताजी लाड जावपाक लागता. तशें आतां सद्या हांवें भूंयपूत हातांत घेवन हांव मोटाळटा. फाल्यां नागीन फूल प्रिंट जावन आयलें की ती घेवन मोटाळटलो. हें म्हजे बाबतींत जाता. नाल्यार सगळेंच साहित्य म्हाका आवडटा. ज्ञानपीठकार भाई मावजो म्हणटात की बरयले बगर रावनच जाता तेन्ना आपूण बरयता म्हणून. तुमी कित्या खातीर बरयतात? म्हाकाय तशेंच जाता. बरयले बगैर रावूं नज जाता. कित्याक पळय, हांव जिणेचेर खूब येवजिता. अगदी म्हाका बुद्द येत सावन हांव जल्मा येयला, आतां म्हजें कर्तव्य कितें? हांव कोण? कितें करपा जाय म्हाका? समाजांत जर हांव वावुरता जाल्यार समाजाक जाय अशे पद्दतीन हांव कसो वावुरतलो? आतां तूं सुद्दां म्हाका उलयता त्या प्रत्येक उलोवण्या फाटल्यान हांव येवजुपा लागता. आनी हें अशें कित्याक उलयलें? हेजी ताजे फाटली मानसिकता कितें? हो खंयच्या बॅकग्रावंडांतल्यान आयला? हेजी कशी वाड जाला? हे हातूंतल्यान हांव सामकें म्हजी एक संवय ती. आनी तेच ह्या प्रक्रियेंतल्यान कितलेशे प्रश्न आमचे तकलेंत तयार जाल्ले आसतात. कितलेशे बीजे तकलेंत तयार जाल्ले आसतात. ताका आमी जाप सोदपाचो प्रयत्न करता आनी तातूंतल्यान साहित्य निर्माणी जाता. आनी मागीर ते जाले नंतर दवरूंक शकना न्ही आमी बरयता तें बरोवंक. तुमी जशें कोंकणींतल्यान बरयलां, विपूल साहित्य रचलां, तशेंच इंग्लिशींतल्यानय बरयलां. सो ताचे विशीं आनीक फरक कितें कोंकणींतल्यान बरयतना आनी इंग्लिशींतल्यान बरयतना? फरक म्हळ्यार इंग्लिशींतल्यान तें एकच पुस्तक बरयलें हांवें, माय सॉंग्स कविता संग्रह. तें जालें कितें? ती कविता शाळेंतच येवजली म्हाका, शाळेच्या वातावरणांत. आनी हांव इंग्लीश शिकयतालें न्ही. इंग्लीश शाळेंत इंग्लीशच उलोवप जाता, दुसरी भास उलोवप जायना. म्हणटकीर तेन्ना ती इंग्लीश भास वयर आयिल्ली आसता. म्हणटकीर ते विचार येतना इंग्लिशींतल्यान येता. ताका लागून ते इंग्लिशींतल्यान येयले. पण हांव जावन स्वता जावन जे बरयता न्ही, हांव विचार व्यक्त करता. जेन्ना हांव शाळे भायर आसता ते म्हजे विचार कोंकणींतल्यान आसतात. आनी ते बरे पॉवरफूल विचार आसतात. काळजांतले विचार आसतात. म्हणटकीर ते कोंकणींतल्यान बरोवप जाता. जर ती कविता काळजांतल्यान बरयल्ली नासली, पण तेन्ना विचार इंग्लिशींतल्यान आयले. होच फरक, आनी कांय फरक नासता. तुमी एक कवी, कथाकार, कादंबरीकार म्हणजे वाटतं साहित्यीक आनी हाजे भायरूय तुमचे कडेन कांय कला आसात. तुमी चित्रकार बरे, तुमी गणपतीची मुर्ती तुमच्या चवथीक तुमी स्वता करतात घरा कडेन. सो ह्यो सगळ्यो कला तातूंत भितर पयलीं टिचर म्हणून प्रोफेशन, वेळ कसो काडटात आनी कशें तरेन आनी एक गजाल सांगता तुका. हांव बरो डान्सर आशिल्लो. अरे वा. कॉलेजींत डान्स बी केला हांवें. कॉम्पिटिशनां प्रायज बी मेळ्ळा म्हाका. नटूय आशिल्लो. हौशी रंगभुमीचेर हांव नाटकां भुमीक बी करतालो. दिग्दर्शन केलां हांवें. उत्कृश्ट अभिनयाची बक्षिसांय मेळ्ळ्या म्हाका.
हे सगळे आणि थोडो बहुत तबलेय वाजयता हांव म्युजिकाचें आसा कित्याक आमचें घरचें वातावरण तशें आशिल्लें हें वातावरण घरचेंच हें म्हाका रक्तांतल्यान आयलां हे गूण सगळे म्हगे बापायत आशिल्ले सगळे गूण वरेटर आशिल्लो म्हगे बापूय बरो म्हणटकच तें आपलेशें आयलें रे थोडे बहुत तें मागीर जोपासलें इतलेंच तें घेवन मुखार वचूं ना तुमचो कविता संग्रह ताचें नांव कोहम तुमकां मेळ्या ह्या प्रस्नाची जाप म्हाका कोहम ह्या प्रश्न हांव 19 वर्साचें आसतना इंग्लिशींत हांवें कोहम बरयिल्लें पयल्या आनी मागीर तें हांवें कोंकणींत करून तें कोंकणींत दुसरें पुस्तक म्हूण आयलें तें खरें म्हजें पयलीं पुस्तक हांव प्रश्नाची जाप तेन्ना सावन सोदतां आनी म्हाका प्रश्नाची जाप मेळत आयला अजुनी हांव त्या प्रश्नाची जाप सोदत आसा अजुनी पुराय तो प्रोसेस पुराय जावं ना जाप मेळत गेल्या कांदळां ते भुंयपूत आनी आतां नागिणबोल येवपाचे सामके वाटेर आसा आमी येवकाराक रावल्यात उमळशिकेन हो जो 25-26-27 वर्सांचो साहित्यीक म्हणून पुस्तक छापून आयले उपरांतचो जो काळ आसा तो कितलो सूख दिणो सामको सूख दिणो तो एक वेगळी एक्स्टसी ती म्हाका कळ्ळें न्ही म्हणटा हांव खास करून कादंबरीची प्रांतांत हांव सामको असो म्हाका ती एक समाधी लागिल्ल्या भशेन सविकल्पय न्ही निर्विकल्प समाधी लागिल्ल्या भशेन जाता म्हाका ती एक आनंद यात्रा ते बीज येवप ते भितर ते डेवलप जावप मागीर ते संशोधन करप एक वेगळी सुखदिण प्रकार हो कळ्ळें तुका न्ही मनाक एक खूब तुका एक सुकून दिता आनी तोच घेवन आमी फुडें वतले तुमी खूब भुरग्यां कडेन संपर्कांत येतात कॉलेजीचे भुरगे तुमकां मेळपाक येतात साहित्यीक म्हणून आनीक तुमची इश्टागत जी आसा ती जशी जाणट्यां बरोबर आसा तशीच नेण्ट्यां बरोबरूय आसा त्या नंतरेंतल्यानूय तुमी खुबश्या तरणाट्यां कडेन संपर्कांत येतात आयच्या जनरेशना मदीं वाचना विशींची साहित्य रचने विशींची भाशे विशींची आवड आसा आवयस खूब आसा खूब आसा पयर म्हजी पुस्तक प्रकाशनां पळयली तूं युनिवर्सिटीची कितलीं भुरगीं येयल्लीं आनीक आतां म्हाका मेळपा येतात भाई तुका सांगलां खरें दिसपाना भुरग्यान म्हजी एक भुंयपूत सोडली जाल्यार सगळी कादंबरी वाचिल्ली आशिल्ले आजूय भुरगीं येवपा आसात आनी भुरगीं इतले खोलायेंतल्यान अभ्यास करूं येतात मागूच विसरून गेल्ले आसता म्हजे साहित्यांतले गजाली ते म्हाका विचारतात आनी ताचेर डिस्कशन करतात आनी आपली मत दितात हांव खूब सामको पॉझिटीव आसा सकारात्मक आसा शिक्षक म्हणून तुमी प्रायोरिटी काय साहित्यीक म्हणून शिक्षक म्हणून प्रायोरिटी दिली शिक्षक, आनी हांव रिटायर जाल्या नंतर बी भुरग्यांक शिकयला भाई आनी एक गजाल तुका सांगता हांवें अशें कितलेश्याच भुरग्यांक शिकयला एक पयसो घेनासतना जी म्हजी विद्यार्थी नाशिल्ले अदर दॅन माय स्टुडंट्स कळ्ळें न्ही आनी समाजान ताजेर हेंय घेतला नोंद घेतला कितलीशींच भुरगीं आनी ते बी नांव घेवपा सारकें आसा तांचें नांव आतां घेना बरे बरे हुद्द्यार वयर वयर पावलात तांकां हांवें इंग्लीश शिकयला एक पयसो घेनासतना पयल्याच सांगप कांयच घेवचो ना पेडे सुद्दां हाडून दिवपाचें ना म्हाका आवडटा रे शिकोवपाक आवडटालें शिक्षक म्हूण म्हाका आवडटा साहित्यीक म्हणून तुमी कथाकार कादंबरीकार काय कवी तुका कितें दिसता पळय हांवें कविता बरयली तुवें वाचलात कादंबरी वाचलात कथ वाचल्यात नाटक तुवें बरयलें पळयलें काय ना खबर ना म्हाका बाल साहित्य वाचलां काय ना खबर ना हांवें केलां पूण तुका हांव कोण म्हूण दिसता म्हाका बेजिकली तुमी कादंबरींतल्यान हें जाल्यातच पूण कथाकार म्हणून म्हाका तुमी चड भावल्यात भावल्यात पण हांव म्हजे भितर एक सैमीक कादंबरीकार आसा आसा डेफिनेटली आसा हय हय कथ जी आसता न्ही कथा काणी आनी कादंबरी हे एकाच आवयच्यो 3 धुवयो व्हडलो फरक नासता थोडोसोच फरक आसता ताका कळ्ळी कथ म्हणली पूण कांय तुगे हें जायना पयर भाई मावजो ज्ञानपीठकार उलयतना म्हणटाले की बरेचशा कथा लेखकांक एखादो पुरस्कार मेळटकीर तांकां खूब व्हड जाल्ल्याचो अहंकार तयार जाता म्हणून तुमकां आमी वळखतात हांव स्वता 35 वर्सां जालीं वळखतां आनी कोंकणी चळवळींत तुमी इतले सक्रीय आसात इतले पुरस्कार तुमकां लाभल्यात इतल्यो कादंबरी तुमच्यो उजवाडाक आयल्यात कथा संग्रह आनी फक्त गोंया भितरच न्हय जाल्यार जंय जंय कोंकणी समाज किंवा तुमच्यो कथा कादंबरी हेर भासांनी बी लेखकां कडेन पावल्यात हेर भाशांतल्या लेखकांनी तुमच्या साहित्याची तोखणाय केल्या पुरस्कार मेळ्ळ्यात साबार आनी इतलें करूनय तुमचे पांय जमनीर कशे आसात ना पळय कितें आसता मनशाची जी मोख आसता न्ही मंजील म्हणटा पळय आमी ती खूब उंच आसता पण थंय पावपाक जी पळय वाट आसता न्ही भई ती भुंये वयल्यानच गेल्ली आसता म्हणजे मनशाचे पांय जमनीर आसता तेन्नाच तो थंय वयर पावपाक शकता आनी मनीस जेन्ना जमनीर आसता न्ही आमी मनीस रे सगळे आमी सगळीं एक ह्या ब्रह्मांडाचे आमी सगळे एक घटक कळ्ळें न्ही आनी हांव व्हड तूं व्हड ताचो प्रश्नच ना जशें हाताक 5 बोटां हांव व्हड तूं व्हड म्हळ्यार कांय अर्थच उरचो ना तशें कोण हांव व्हड तूं व्हड ना तूं जितलो ल्हान आसतलो तेन्नाच तूं व्हड जावूं पावतलो आपूण व्हड समजलो आनी तूं खंय व्हड जातलो
ल्हानच व्हड जायत वता न्ही मनशान ल्हानच आसपा जाय आनी म्हाजे भितर बेजिकली ल्हान मनीस आसा. फुडले संकल्प कितें आसात? फुडें खूब संकल्प आसा. आतां राम आनी सीता तांचो जो वियोग जालो शेवटी त्या तांच्या दोगांच्या भावनेचेर एक कादंबरी आतां सद्या म्हजे प्रोजेक्ट चालू आसा तो आनी ताजे नंतर आनी 6 कादंबरी आसात तकलेंत ते येवपा जाय. नाटकां बरोवपा जाय, थोडी अशी बाल साहित्य बरोवपा जाय, हें आसा विचार. नवीन जे भुरगे आतां बरोवंक सोदतात तांकां कितें संदेश दिवपाक? ताणें भरपूर वाचन करपाचें, कान आनी दोळे उक्ती रावून समाजा कडेन पळोवपाचें, सूक्ष्म निरीक्षण करपाचें, कारण लेखका मदीं सूक्ष्म निरीक्षणाचो गूण आसपा जाय, अनुभव पुंजोवपा जाय, मनीस वाचपाचे, खूब पुस्तक वाचपाचें, कित्याक भास प्रगल्भ जावपा जाय, कारण उतराचें नियोजन लागता थंय. ते साठी वाचपाचें, नंतर खंय खंय भोंवडी करपाची शक्य जात जाल्यार आनी समाज नियाळपाचो. आपल्याशेच सगळें येवपा लागता आनी आपल्याशेच भायर येवपा लागता. सर एक वेगळे तरेची भासाभास तुमी आमकां सगळें ब्रह्मांड भोंवडावन हाडलें, पंचमहाभुतां सगळ्याक व्हरून हाडलें, साहित्याची तुमच्या साहित्याची सगळी विस्कटावणी करून सांगली आनी हें सगळें करता आसतना की फुडले संकल्पय तुमी सांगले आनी ते फळादीक जावं आनी कोंकणी साहित्य नदरेंतल्यान फुलूं फळूं चवरूं अशें आमी मागया. आयज तुमी आमच्या स्टुडियो भितर आयले, आमच्या कार्यावळी भितर तुमी आमचे कडेन भासाभास केली आनी तुमच्या साहित्या संदर्भांतले आनी एकूणच कोंकणी साहित्या संदर्भांतले वेगळी वेगळी तासां तुमी उक्तावून दाखयली. तुमी आमच्या स्टुडियोक आयले म्हणून चड चड देव बरें करूं. तुमकां प्रुडंट मिडियाक जेणे म्हाका ही संद दिली आनी जे पळयतात ते प्रेक्षक तांकां सगळ्याक नमळायेन नमन.